कमेस कोचनु पयलीं सदांचे भाशे आनी एक पावटी मुखेल खबरो सांगत हांव. अकड बकड बॉम्बे बो ग्राउंडा पैसे घेवन गेल माईचो घो. माड आयलँडचो पावणो गोंयांचो पायलोलो वयच न्हू पयलीं गांवां केसो धुमसोड गायलो. गोंयकरांदो खूंय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव. आतां पुराय खबरो आयकय. सायबा बोगोश गोंयांत केसो नवो लांगोटाय रे. आतां गे आपुरबाये मिनिस्टर केसो जादू करूंक लागले. हो जादूगार बाबू म्हणलो गांवांत मोडगून थंय. हांव नॉको तेक जादू करपा ते आदलो पिसी सरकार कोण म्हणटाय तेणे शिकयलो जाल्यार कित्या तेणे शिकयलो जाल्यार हो तेज्या हाकून वळखासता जादूगार जाला. आतां हो जादूचो आई तो म्हज्या फाटल्यान बेसबॉल ग्राउंड आसता दिसती पडटा तुमकां. दिसती पडा आं पडटा फकाण नाकाय रे सारकें सांगाय. दिसती पडा कुटी जालें ही कितें येदोड ग्राउंड आनी तेजे कितू जाय हेटायन सरभोंवतणी लोक चोवपा जमा जालो तो दिसती पडा. हाय मरे जाय ते भाशे जादूगार चयल्याय. थोडे हात लायन आसता न्हिदलो मनशां उबाताय. थोडे कार्डां घेवन मॅजीक कोताय आनी दुसरे ते पेटी गायन लॉक मारलो मनशां नाच कोताय. पूण तुमी केन्ना आयकिलां आख्खो बेसबॉल खेळपा ग्राउंड बांदलो तो जादू केल्ल्या भाशेन गायब केल म्हणून. यानी हुंचे हेडे गांवां न्हू पणजे स्मार्ट सिटी. पणजे जिमखाना आनी गव्हर्मेंट स्विमींग पुला स्टेडियमा मदें आनी एक जागा आसा. थिंग मरे 2019 वर्सा बेसबॉल खेळपा ग्राउंड बांदूंक काडलो आनी केन्नाय बेसबॉल बॅट हातीन दोन आसलो मंत्र्यान ते केन्नाय बेसबॉल खेळना तेसो कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो बेसबॉल ग्राउंड बांदपाक. 37th नॅशनल गेम्स गोंया जावपा आसलो न्हू मागीर ग्राउंड नाका. तेक लागून 2,60,08,00,000 कॉन्ट्रॅक्टरा बोट सांगायलें वसांनी ग्राउंड बांदयाय म्हूण. म्हाका बरी खबर ना आनी कोणें त्या कॉन्ट्रॅक्टरागे बोटसां हात घायन बचक मारलो जाल्यार. निम्माणी दिल्ली गांवां कोणें तें वजन ते टुर्नामेंटा बेसबॉल गेम येवं नाकाय म्हूण तोय केलें. आतां हिंग आदली एक म्हणणी आसता खबरो जाल्यो. देव बोवडां पड म्हूण कोणी गरज ना गोंयन गेलो खूंय. थिंगा 2021 वर्साकू त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तो ग्राउंड बांदून इल्लें तोंड किलो इलोलें. पूण म्हाका दिसत मागीर तेका सिंतेदुना तो शेता भोंवतणी माथे आड बांदताय तेसो बांदपाक. कित्या ती पणजे गांवांत गोरवां आनी बोकड्यो येवन तें तोंड किलो इलो खायन गेले. 2022 वर्सात म्हळ्यार थिंग मातशें तें तोंड खायलो मार केसो उरलें. आनी 2023 वर्सा येत म्हळ्यार ग्राउंड आनी हुंयचो गेमी तयार करपा वळख आसता टेंट्स बांदून त्या ग्राउंडार नाम और निशाणूय ना कोण गायली. आनी आतां गेम जातरी तो जागो गोंयकारांगे 2,60,08,00,000 म्हणून आदी 2019 वर्सा आसलो तेच भाशेन पत्तून जायन आसा. सायबा बोगोश आतां आयकूं येल ते प्रमाणे तो गोंयचो न्याय शहाजान मंत्री ती काला कदमी पोंत आनी कसडत तेजे नदर बोंडायन आसता वो आतां लोकां सांगता आपण आसता बी नाकाय म्हणून. म्हणचे म्हाका दिसत हो आनी पयशे म्हण पोत्तून ग्राउंड बांदूं सोदीत म्हूण. म्हज्या आवय गे हेण कमेस केल्या पणजे लोकां सांगून दवरचें पडटलें. आपणागे गोरवां आनी बोकड्यां सोणाकाय म्हूण सांगो जाता. आनी एक पाट मुटाव बॉम्बयसून येवपा आसा दोस्त गोंया हुंय भोंवडेक येता. थिंगा कोटरी पिन्नेवाला हो दोस्त गोंयची फेणी दोंकूंक सोदता. तो मरे ओन्ली मराठी स्पीकिंग वाला. म्हाका बंबय माड आयलँड बीचीर पांपलेट घेतो मेळलो. बरो आमीक जाल म्हूण हांवें तेका गोंया यो म्हूण आमंत्रण दिलें आनी पयर फोन कोन्न म्हाका सांगिल्लें तेणें येतना म्हज्या बायकोला सोबत घेयन
सगळे बरे असलेले पण ही निम्माण सेंटेन्स मुळे हांव बरी समजना तुमकां कळ्ळा. बट वॉट कॅन पॉसिबली गो रॉंग. ते दुसरा तिको तित्यूव बरो मुडास तें चोयनाय तेजे कान्ना हुंकयले. तित्यूव मुगे एकलो आमी घेवपास रे. तेणी मार्क्स चोयन मुळे बॉम्बय सोनू मरे. ना रे तित्यूव माय होटी मारली. वो माड आयलँड सो येतलो. तेणे मुजे बारीक नदर मानी चाले हो गांव पोटा. हांवें तें पांगडायन वयलें आनी तें खंय चालें तुगे एक बेडरूम हाली आस न्हू तेका थिंग दवरूं सोदतालो. दुसऱ्या दिसा एक कलेक्ट करपा मडगांव स्टेशनाचेर गेलो. तेदो त्या पोरण्या स्टेशनार 2 ट्रॅक आसलो न्हू आनी 2-3 वरांनी एक ट्रेन पासा जाताली. बंबयची ट्रेन येयन सकाळ आमी मुजी मुक्का वयल्यान 5-6 जावपा लागले आनी तो एकान एक धब 5-6 जातना जिन्नस बारबाशे वास येतालो. पूण एक धब्यान तो बरो सुके बोंबलांचो वास सुटलो. त्या प्लॅटफॉर्माचेर पयस मुगे आमीक 2 बॅग हांदा लायन उबो आसलो तें चोयन हांवें आत्तां कयलो. पूण सायबा बोगोश हो मरे तेंगे ईस्ट इंडियन ते कोळी मुळो भाशेक कास्टिमान आसलोलो. तेच प्रॉब्लेम नासलो रे कित्याक तेगे मुक्का वयल बागू म्हूण एक रुंदो ट्रायंगुलर कोराद लेंस धाकलो आसलोलो आनी तेजे सायडीन एक कापडा काशमान बायल तकलेर साक्केन उबो आसलोली. बोगले पावतरी तेणे म्हाका हँग मारली आनी ते बायले इंट्रोड्यूस केली. ही म्हाजी बायको म्हूण. म्हूण हांवें मोत्तींक म्हळें जावं सायबा बायको तेगे जाल्यार प्रॉब्लेम ना. आयज काल सांगो जाता कोणय कोणाले बायको घेवन गोंया भोंवडी येताय. घराक पावता पयस चयल्या देरवंड्याक बायल्या मरे पाड पडो पादेगार उबो आसलोलो. म्हाका दिसता तो तिथीवा सेरमांव दिवपा येयलो. हो 2 आयतरा मिस्सा येवना मू. हांक चयता पादेगारान टाटाक उलोवपा बंद कोन्न येसो तेगे कोराद लेंस आनी बायलेगे काश मालो चोयन लिब्बोर असो जालो. मुगे इश्टान तेक चोयन मुळें पवित्र पिता तूं कसो आहेस. पादेगाराकडे असो जायन लोडू मुक्को विचारूंक लागलो. तो कसली भाशेचे कोंकणी उलयताय रे. हांवें मुळें पादेगार ती कोंकणी न्हू मराठी उलयता तो. बाकी लोकांक कितेंय जावं पूण मुगे ती माय मरे सारकी स्वीट हार्ट आसलोली. घराक कोणीय सयरी येता ती हुशाल जाताली. ते बायले हँग बिंग मान भितर ओन गजाल करून बसवली. ती कोंकणी जाता आनी मराठीन जबाब दिता पूण चोयल्या दोगांय एक भास उलयताय दिसताली. भितर ते ईस्ट इंडियन बायलेन बोंबलां साक्कान टिमायको दिलो. इन रिटर्न तिमाय रोखडी चेरसां पार्सेल बांदूंक लागोली. तें चोयन तित्यो मिशी गुंडावपा लागलो. दांत न्हून लोडू म्हाका म्हळें पयर मडगांव पुरमेता हेस्ता वचोन हाडोली. पास येचन पयलीं काबार जाता कितें म्हाका जाणा. चोयल्या ते दुसरा तिक मरे एक काटीन तो पावणो काजू गुंट मालोले पाटी उत्कृश्ट म्हणटालो. म्हाका मागीर तेगे बायलेन सांगिलें उत्कृश्ट म्हणचे सुपर्ब म्हणून. आनी दुसरे वाटेन सायबा बोगोश त्यो मरे मस्त मस्त रेशाद केलो सुक्या बोंबला रोच्चीन पेट दितालो. दुसरे सकाळी हांवें मुगे घरा देर उगोवन तिती आगे मायदो हाटीं गेल्या तेगे कोडण्यो चोयन मुजमेंद मुया लागलो. संवसारां पयलींचे फावटी तिती कांतार मोट्टें आयकिलें आनी तेवूय जाल्यार तो त्या साकांत बोंबील त्या दोब्या बोतोणा जेफना देसो ताड्यान. सकाळच्या पारा सुटलाय वारा बोंबील पाहिजे मला म्हूण. सांत मारिया माय दे देवूस हो मरे एक रात्यां कन्वर्ट जायन मराठी कांतरां म्हणूं लागलो. गोंया भोंवडी येयल न्हू देखून ते दिस हांवें मुगे पावण्याक बाजार दाखोवपाक घेवन गेलो. तेगे कोराद लेंस चोयन सगळे बेश्टे सरभोंवतणी गिद्दां भाशेन गुंडोळ काडूंक लागले. मुगे इश्पानू कास्टिमान वयल्यान तो ट्रायंगुलर कोराद लेंस घायल म्हणून ओके आसलोले. पूण तेक एक प्रॉब्लेम आसलोले. बाय मिस्टेक तेणें ओडो गायल्या हाटल्या शोले पिक्चर दिसती पडटालें. बाजरा मरे तेणें सगल्या दुकानाचे बरीस्त मान म्हाका म्हळें प्रत्येक बाराला पवित्र नांव आहे असं कसं. सेंट अँटनी बार.
सेंट फ्रान्सिस टावेर्न, आवर लेडी ऑफ वालांका बार. याका किती जबाब देतलो आय मुळे मला माहिती नाही. आणि एक दुखणं बोट दाखवून ते गे भाषे हांय एक्सप्लेन केले. हे दुखणं नाही पसार मोठाय ते कांता 10 वर्ष माय जाली आणि त्याच्या हाटल्या आणि कितले पसार उब झाले पण अजूनही त्याक नाही पसार मोठाय. दुसरे मुळे रोगनाथा गे सायकल भाड्या ते दुकान दाखवले. सायकल भाड्या होतो जाल्यार वरा 40 पैसे घेत म्हणतो. त्याची सायडी दुखणं गोविंद फेर मातालो. ते गे फेर कोणशाचो आणि वळख आसता मेगा सायजी असलेलो. मातशे मुखार गेलो रस्त्या सायडीन जोमणीर माडा चुट गायनू ते जे जानेरीत आणि मानेल तागडी घेईन दुकरा मा सिंकून बसलोले. आणि मातशे मुखार गेल्या थिंग आक्कारी दिसपटाली. ते तो म्हणतो तो मोमो दिन केंकतालो रावा अंगे फरेन गोंयकारां पासत सांगत आक म्हणजे बीफ रे. आकारी ऑपोजिट टिंटो असलोलो. तो दाखोवपाक घेवन गेल्यार कित सांगतलो. आवय त्यो निस्ते काणी हो करादलेंच नेसलो पावण्याचो केस स्मायल दिवपा लागोली. हांव चिंत ना पळोवन तेंका कित कोंकळे वोय बोमोय तेसलो दोंदकोत म्हणून. रोजमारी आनी शेवट्या पांटलो थिंगा सोंड केस काही मराठी उलयन तेज बरे मिरवताले. मुज्जे बिरांत पळय गे शेवट्या माजरा पिल घेवन वसत मग. मागीर मरे आम दोगय फ्रांशका गादे 2 पॅक मानगार गेले. हेशे कितें जावं ती गबायलां चयल्यार कटाली सारकी देव भक्ती असलेली. ते दिस आंबरे वगत तेणे म्हाक सांगिले उद्या मला मिसासाठी जायचं आहे. बर मग हेंक दोगांयकूय दुसऱ्या दिसा सकाळी आयतरा मिस्सा घेवन गेलो. आणि एक करादले चैन लोक मातशे डिस्टर्ब असो जायत मग हाटल्यान बसलो. मी चलत आसता मध्य घातू पाद्रीन सदांचे भाशे म्हणले ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची म्हूण वळखून वयर उबालो. तो बात्री सगळे लोका बारा मान बागून नमस्कार करूं मुंगे आमी गाणं ओडो गायलो इग्गोर जिंक मरे गे तो करादले साटल्या उगत चाईन ते गे कास्टी मालो बंका कुले ओवर एक्सपोज झाले. ते पाड पड कातारीन माना नदरे पळे. ते शॉकीन रगत नसलो असो जाईन दड वर्ष कोण जेजूस पा मग घोडेन डपको सकल पळे. दुसरे वाटेन पादिगारान मीस मोडपाई स्टॉप केले. माक कोणाक हे सगळे ते करादले लागून जाले म्हणून आय रागान चिंतून मोती कुमळे आता माझी सटाकली म्हणून. किती कोताय रे बाबा हेश केल्या बंबई पावताई. बरे रे दुसरे मंगळारा मेड्या गरम गोंयकारा आनी गरम जाचन पयली संपयत मगे काणयो मोग आसूं. This is Lampião signing out. Mulher out.